पयलीं गेल्या वर्सा 8 वर्सां जालीं ती माती येवन सगळें पुरून गेल्लें आसलें आनी शेतां आमची पयलीं बरे भशेन पिकतालीं. पूण आतां ती माती गेल्ल्याक ती शेतां आमची पिकोंक येना. जेन्ना आमकां एक पोत्यान आमचें भात पिकतालें तें आतां 3 पोती सारें मारलें तरी आमचें तें भात पिकावळ जायना. आनी आतां जाला अशी भानगड की ती माती गेल्या कारणान शेतांनी आतां आमचे पावर टेलर घालतलो जाल्यार पावर टेलर वचना. बरें दुसरी मशीनां हाडलीं, एग्रिकल्चरची मशीनां हाडलीं तींय चलनात. आमच्या जाणट्यांनी हांगा पयलीं शेळी म्हणून घाली. पयलीं 2 पिकां काडटाले. ती 2 पिकाचे पयशे आमकां एका पिकाचेच पयशे उगलो आमचो दिवपाक पळयना. आमी कशें तरी खटपट करून हेवटेन तेवटेन लेटरां करून कितें करून एका पिकाचे पयशे आमकां ते दितात आनी दुसऱ्या पिकाचे लुकसाण आमकां दिना. कितें ती जाली. वयल्यान आमकां आतां उदकाची हें आसली समस्या आसली ती म्हणून आतां गोवोरमेंटान एक आमच्या तळे बांदून एक ते आमकां समस्या मातशें हें केल्लें आसा. तरी आसतना जें पळय खंय बांद घालूंक जाय आनी कितें तें ना. उदीक बेश्टें वयता. हेवटेन सकयल पळोवचें जाल्यार सगळे आख्खे हें जाल्ले आसात, आकूर जाल्लो आसा. आकरांक लागून हें उदीक हें जायना, उदीक सकयल वताना पोंय सगळी पुल्लली आसा आनी ती पोंयचें हें करतलो जाल्यार ताका कितकेशेच हें आसा काम आसा. जेन्ना पोंय हें घालतले उसापतले आनी जेन्ना हें खाली घालतले तेन्ना तांगेली ही शेतां सगळीं सुकून पडटलीं. नाजाल्यार आमचें ही शेतां आतां पडींग आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 200 शेतकार आतां भात लायनासतना हें करतात. फक्त वयर एक आमचे 4 शेतां आहा तीच आमी हें लायता. ती बीन खटपट करून हेवटेन तेवटेन करून केली सुद्दां जर नाल्यार ताका सारें हें तें करता मेहनत करता म्हणसर ताका कितकें हें येता. तरी आसतना आमच्या जाणट्यांनी ती करून ठेयल्ली म्हणून आमी आतां ती तरी आसतना हें करता लायता. कितें गोवोरमेंटान हेजेर कितें तरी हें करून लक्ष घालून मायनींग आनी आमच्या हेका हें करून कशें तरी आमकां कितें तरी तेजेर तोडगो काडून तें शेतां ओंपपाची अशी परिस्थिती हें हाडची आनी आमकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक बरे भशेन हें पीक मेळटा तशें करून दिवचें. हांगासर इन्स्पेक्शनाक लेटर काडलें त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन जालें. ह्या इन्स्पेक्शनाक चौगुले कंपनीचे पदाधिकारी मागीर साळगांवकार हे साळगांवकार न्हू आमचे सेजाचे पदाधिकारी आमचे मायन डिपार्टमेंट आनी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या सगळ्यांकूय लेटरां केल्लीं. त्याच बरोबर पयलींची जी धेपो कंपनी आसा तांकांय आपयल्ले. पूण त्या धेपे कंपनी हांगासर कोण तेंचो पदाधिकारी येवंक ना. हें इन्स्पेक्शन जाल्या नंतर तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर खरोखरच हें शेतां जी आहा ती पडींग पडात येयल्लीं आसा. तुमी पळयता फाटल्यान सगळो आकूर जाल्लो आसा आनी सकयल जी पडण म्हणटा आमी पोंय सावनार ती सगळी पूर्णपणे भरलेली आसा. आनी त्या भरल्या कारणान हें उदीक बरोबर निचरो जायना आनी सबंद 24-12 म्हयने जे आसा ते हें शेत जें आहा तें भिजून उरता. भिजून उरल्या कारणान आतां जे आमकां ज्या टायमार ते सुके जाय म्हणजे शेतान मशीन चलपाक जाय, जे पावर टिलर आहा ते चलपाक जाय जाल्यार ती ह्या शेतान चलना. म्हणून सरकाराक आमी कळयल्लें की ह्या एक तर तुमी मायनिंगा मुळे हें नुकसान जाल्लें आसा. कंपनी म्हणटा हें लीज आतां हें पयलींचें जें कितें नुकसाणी जालें तें आमकां लागना. आतां तुमी कोण तरी सरकारान जबाबदारी घेवंक जाय किंवा नवे जे मायन लीज घेतलेले आहा तेंच्यांनी तरी जबाबदारी घेवंक जाय. म्हणजे त्या अनुशंगान आमी तांकां पत्र वेव्हार केलो. पूण तेजेर आयज पर्यंत खंयचीच कारवाई जी आसा इन्स्पेक्शन सोडून ती आयज पर्यंत जाल्ली ना. म्हणून आमी तुमकां जागोवपाक ह्या सगळ्यांक जागोवपाक गेल्या, सरकाराकूय निवेदन करपाक गेल्या की आमी ह्या येता ते 1 म्हयनो वाट पळयतले. ना जाल्यार आमकां डायरेक्ट मायनीचेर वचून थंयसर काम आडोवचें पडटलें.